किती वर्सां तुम्ही व्यवसाय करता बेता बांधपाचो? झाली 28 वर्ष. तुमची पहिली घराणे असले का तुम्हीच बांध? ना हांवें स्टार्ट केलें. आणि किती येता तुम्ही एक बेत बांधपाचे? एक बॅट बांदपाक कशें जोडये प्रमाणे लोक 5 जोडयो बांदतात, थोडे 7 जोडयो बांदतात, कळ्ळें न्हू. हां. जोडया प्रमाणे पयशे. एक जोडी किती? एक जोडी 25. एक जोडी 25. व्हडलो जो आसा पळय तो 50 रुपया. मयगावची आज प्रसिद्ध अशी ही माल्याची आणि पेठेची जात्रा. हे जात्रेच्या निमतान गेल्ल्या सगळ्या भाविकांक आम्ही मना काळजाच्यान परबी दितात. आज सकाळी फुडें ह्या कोटी तीर्थाचेर पवित्र स्नान केलें वयता. नवे धोंड जे आसा ते नवे धोंडाक मानयले वयतले. नवे ववार म्हणजे ते व्हंकल जी नवी व्हंकल आनी न्हवरो आसा, नवे जे दाम्पत्य आसता त्या दाम्पत्याकय त्यांच्या प्रत्येकाच्या कुटुंबातर्फे आज हांगासर श्री केळबाई देवी कडेन आनी तशेंच बाकीच्यो संलग्न ज्यो देवता आसात त्या देवतां कडेन तांकां आज मानयले वयता. केळबाई देवीचो महिमा अगाध आसा. 7 भयणी आनी एकलो भाव खेतोबा अशें हें कुटुंब हजारो वर्सां पयलीं मया गांवांत येयल्लें. आनी मया गांवांत येयना बरोबर मागीर हांगासरले उत्सव जे आसा हे उत्सव सुरू जाले. सगळ्यान पयलीं ही माल्याची जत्रा जी आसा ही माल्याची जत्रा सुरू जाली. ही माल्याची जत्रा सुरू जावच्या पयलीं हाजो इतिहास आमकां जाणून घेवचो पडटलो. सगळीं भावंडां ज्या वेळाचेर वडण्याचेर जेन्ना हांगासर येवन जेन्ना स्थायीक जालीं त्या वेळाचेर व्हडले भयणीन धाकटो भाव जो आसा खेतोबा हेका गांवांत वचोन अग्नी हाडपाक धाडलो. त्या वेळाचेर खेतोबा जो आसा तो भोंवत वांयगणी गांवांत पावलो आनी वांयगणी गांवांत थंय जे भुरगे खेळटाले ते पळोवन त्या खेळाच्या नादान उजो हाडपाचो विसरलो. हेवटेन व्हडली भयण जी आसा ही केळबाई तिका खेतोबाचो हुस्को जालो. तिणें लईराय देवी जी आसा लईरायक सांगलें की वचोन खेतोबाक घेवन यो म्हणून. लईराय जी आसा ही लईराय भोवत वांयगण्या गांवांत पावली. पावोन थंय पळयता जाल्यार खेतोबा जो आसा हो भुरग्यांच्या नादान भुरग्यां बरोबर खेळपाक दंग आसा. त्या बरोबर लईरायक तिडक गेली आनी तिडकीच्या भरान तिणें तेजेर एक खोट मारली आनी खोट मारल्या बरोबर खेतोबान ताका एक अर्वाच्य असो शब्द दिलो. तो म्हणल्यार शिनळ म्हटलें. त्या वेळाचेर शिनळ म्हणिना बरोबर ती तशी झगडात दोगांय जाणां आसा पळय ती वयर वडण्यार येयली. वडण्यार येयना बरोबर लईरान पण केलो की आपूण अग्नी दिव्य करतली म्हणून आनी ती शिरगांवच्या मुड्डी ह्या गांवांत वचून स्थायीक जाली. त्या वेळाचेर बाकीच्यो ज्यो देवता आसा त्यो देवता वेगवेगळ्या गांवांनी स्थायीक जाल्यो. मोरजाय जी आसा ही मोरजे गांवांत गेली. शितलाय जी आसा ही पाताळान अदृश्य जाली. अजादिपा जी आसा ही अजादिपा अंधदीप बेट जे आसा ह्या बेटाचेर वचून स्थायीक जाली. खुद्द केळबाई जी आसा ही केळबाई वाड्यार स्वता रावली आनी धाकटी भयण जी आसा मामाय हिची पाठवणी मुळगांव गांवांत केली. आनी त्या वेळाचेर लईराय बरोबर केळबाईनूय पण केलो तूं जर अग्नी दिव्य करतली जाल्यार आपूण जे आसा हें अग्नी जी आसा ही माथ्यार घेवन नाचतली असो पण त्या वेळाचेर केळबाईन केल्लो. आनी हो पण आजच्या दिसा जो आसा हो पण समृद्ध केलो वयता. आजच्या दिसा माले प्रज्वलीत करून देवी केळबाई जी आसा हे प्रज्वलीत केल्ले धगधगते माले जे आसा हे आपल्या माथ्यार घेवन नाचता. अशे तरेन हो जत्रोत्सव जो मयेचो हो धाकटी जत्रा म्हणटा पळय ही माल्याची जात्रा ही संपन्न जाता दर वर्सा चैत्र शुद्ध अष्टमीक ही जत्रा संपन्न जाता. आनी तेच्या नंतर व्हडली जत्रा जी आसा चैत्र कृष्ण अष्टमीक म्हणजे फुडल्या ह्याच म्हयन्याच्या 23 तारखेक व्हडली जत्रा जिका रेड्याची जत्रा म्हटली वयता ही रेड्याची जात्रा संपन्न जातली. आनी तेच्या उपरांत दुसरे दिसा जी आसा हो पौलोत्सव जातलो आनी मायाचो हो उत्सव जो आसा हो उत्सव संपन्न जातलो.